नमस्कार. हांव सुचित्रा S शेणय विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीर प्रसार जावचे आरोग्य भाग्य ह्या कार्यक्रमाक तुमक सर्वांक स्वागत. आमी आमगेल्या फुडली उपाख्यानांतू अपांगांक उपांग म्हणून म्हणलेले भाग 1 पळयले. आज आमी अपांगांक उपांगाचे भाग 2 कार्यक्रम चुनाव केला आणि ह्या विशयारी माहिती दिवच्याक आमगेल संगात आसाची कोड्यालाचे प्रसिद्ध हाडाचे वैद्य डॉक्टर KR कामत हानी. डॉक्टर मामा तुमकां आयच्या उपाख्यानात स्वागत. नमस्कार. आमी हाजी डॉक्टर मामाल बदल हाजी फुडली उपाख्यानात ते सांगिल्लें आसा. डॉक्टर KR कामत हानी कोड्यालाचे कस्तुरबा मेडिकल कॉलेजाचे डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स हाजे प्रोफेसर अँड HOD जावन आसाची आणि तशीची कोड्यालाचे IMA चे चॅप्टराचो आदलो अध्यक्ष आणि गव्हर्नमेंट वेनलॉक हॉस्पिटल कोड्यालांतचे गव्हर्नमेंट वेनलॉक हॉस्पिटल हांगाचे क्यूर क्लब फूड सेंटराचे दिग्दर्शी जावन आसाची. डॉक्टर बाबा आमगेलाची फुडली उपाख्यानांत तुमी आमकां कसं पुरा नमनेचे उन्नते जेवच्या साध्य आसा म्हणून सांगिल्लें आसा. आज आमी अपांगांक उपांग भाग 2 हांतू प्रोस्थेसिस अँड ऑर्थोसिस म्हणलेले एक विषयावरी उलोचार आसाची. आता आमगेल्या वीक्षकांक हे प्रोस्थेसिस म्हळ्यार कसले म्हणून एक संक्षिप्त जावन सांगता वा. अपांग म्हणून तुम्ही सांगले. अपांग म्हळ्यार आमी स्वल्प अंगवैकल्य जावचे ते टेम्पररी अशें पुरो परमनंट जावन शक्य पुरो तशें जावन त्या एक सांगतना आमकां टेम्पररी जावन केलो हे दिवचे अगत्य पडता. एक लेखात चिकित्सा ते केलो वेळा स्प्रेन जाल्या म्हळ्यार एक उळकले त्या टायमार आमी मसला दुखी अशें म्हणून जाल्यार त्या मसलाक रेस्ट आनी दिवचे केलो बेल्ट एक सपोर्ट तशें पुरो आमी कोण दितात. ताका आमी ऑर्थोसिस म्हणचे म्हळ्यार इट इज जस्ट अ सपोर्ट इट अ ब्रेस सपोर्ट तशी. आनीक आमगेल खंयची एक एक्सिडेंटांत की एक कायले निमित्त जावन एक अंगाची कटकोर काय तसले टायमार आमी ताका एक परमनंट जावन एक उपांग दिवंक येता. त्या उपांगाक आमी प्रोस्थेसिस म्हणून म्हणचे. सो प्रोस्थेसिस म्हळ्यार इट रिप्लेसेस द पार्ट ऑफ द बॉडी म्हळ्यार ते आमी एक पार्ट काडला त्या पार्टाक आमी रिप्लेस करचे. त्या बॉडी भितर आसता केल्या वेळा भायर आसता. भायर अशें युजली पळोवन आसता ती त्या पांय दवरला ताका पांय दिंबे मुळांत ताका पांय ना पांय काडला तागेलो तशें आमी म्हणटा पळय ताका आमी प्रोस्थेसिस म्हणटात. तांचे एक बेल्ट दिला म्हणलें की कुल्टा दुखीक बेल्ट कॉमन जावन यूज करचे कुल्टा दुखीक बेल्ट त्या बेल्टाक आमी ऑर्थोसिस म्हणटात. त्या ऑर्थोसिस म्हणाला कितली व्हरायटी आसा आमी केलो पळोव आमी मुखार. तशी प्रोसेसीस जाल्यार एक 5 नमुने आमी जनरली जावन सांगता. बिलो नी प्रोसेसीस म्हळ्यार दिंबे मुळा दिवचे. अबोव नी म्हळ्यार दिंबे वयर दिवचे एरियाक दिवचे. तशींची हिप्पाक समेज दिवचे आसा. तशी हातांत रिस्ट अँड फोरआर्म एल्बो अबोव एल्बो प्रोसेसीस आणि शोल्डर हँड क्वार्टर एम्प्युटेशन म्हणटा तसले पुरो केलेले तशी 3 व्हरायटी आसा. म्हणून आमी तितले पार्ट काडला आमी त्या पार्ट जेवका आमकां ते कशें करचे ताका आमी कोरून दिवंक आर्टिफिशियल ताका आमी प्रोस्थेसिस म्हळ्यार एक अंग आमी रिप्लेस करचे. म्हळ्यार तुमी सांगचे प्रमाणे प्रोस्थेसिस म्हळ्यार एक अंग उण आशिल्ल्याक एक अनेक नवे अंग दिवचे. त्याची ऑर्थोसिस म्हळ्यार एक टायमार कसगी एक अपघात गी जावन ताका कसगी एक सान समस्या आसून ताका एक रेस्ट जावका त्या रेस्ट दिवची पिरियडांत एक दिवत तसले एक उपांगाक ऑर्थोसिस म्हणचे विच इज टेम्पररी तात्कालिक जावन स्वल्प वेळ दिवचे. पोलिओ आनी जाला म्हणले की तसले टायमार कॅलिपर आनी म्हणून दितात ते मे बी नीडेड टू यूज परमनंट जावन ताका लिंब आसा ते वीक आसा मसल्स आसा तितले बल ना. तसले टायमार सेम ऑर्थोसिस कॅन बी यूज्ड मोर परमनंट ऑल्सो चड उपयोग जाता चमकूच तर त्या जगात पडताची तशी करूंकय जाता. आता तुम्ही त्या सांगल्या प्रोस्थेसिस म्हळ्यार एक अंग उण आसतना तसले एक प्रोस्थेसिस म्हळ्यार एक उपांग आमी वापरताची. त्या अंग उण जेवच्याक कारण कसं पुरो आसता. आता अंग आमकां ऑलमोस्ट वी हॅव रिमूव्ड दॅट अंग उण जेवचे जेवण अंग उण मात्र न्ही अंग आमी काडतात ताका उणे दॅट इज वी हॅव लॉस ऑफ दॅट पर्टिक्युलर पार्ट. सो तुमकां एक अशी एक्झाम्पल जावन एक उदाहरण जावन सांगचें म्हणून जाल्यार आमी बिलोनी एम्प्युटेशन कसं करतात म्हणून सांगया. म्हळ्यार दिंबे मुळा दाखोवन पांय आमी एक करता काणू हें करचें ताका
आमगेले सुमार कारण आसा सिंपल एक 4 जेव्हा 5 इम्पॉर्टंट एक एक वेळ ते पार्टाची डेड जावन आसता गँग्रीन जावन आसता ताका गँग्रीन जावचे एक 7-8-10 कारण आसा युजली डायबिटीसान जाता एक रक्तसंचार उण जावन जाता एक TO म्हण एक थ्रॉम्बोन जे स्मोकिंग करतल्यांक ते 10-20-25 कंटिन्यू स्मोकिंग केला ताका रक्तसंचार उण जावन बोट काळ जावचे सुरू जाता आनी सिवियर दुख आसता तसले टायमार करचे गत पडता मागीर गॅस गँग्रीन कसं एक अपघात जावन पाय क्रश जावन वचचे मल्टिपल फ्रॅक्चर जावचे मागीर पाया इन्फेक्शन जावचे त्या कंट्रोल करू जायना तसले टायमार आमी ते अंग तितले पोर्शन काडचे गत पडता ताका आमी कृतकांग दिवका पडता त्या कृतकांगाक आमी प्रोस्थेसिस म्हणचे आता बिलोनी अथवा सांगल्या बरें सुमार कारण आसा कारण कसले म्हणून सांगल्यार एक डेड लिंब डाईंग म्हळ्यार तांकां एक मेल्लो पांयूं मेल्ला ताचे पोर्शन जीव ना तांतू जीव रहित जावन आसता आनी एक जिवांतू जीव वचच्याक म्हळ्यार डाईंग इट इज इन द प्रोसेस ऑफ डाईंग आनी डेंजरस केलो बोन ट्युमर्स जाल्यार त्या म्हळ्यार आमी काडटा डेंजरस ट्युमर्स आतां उणते आतां आमी जाले तितले म्हणटा पांय वरसूचे ट्राय करता ती बट पक्कन केलो वेळार ते स्टेज मिरवला एक चान्स ऑफ रिकरन्स आसा म्हणजे तसले टायमार आमी पांय हें करता मागीर केलो वेळार युजलेस म्हळ्यार न्युरोपॅथीक जॉयंट जावन तांतू बलना खाली तांडून व्हरचे ते पांय वेट घेना तसले टायम केलो वेळार केलो कंडिशन आसा त्या टायमार आमी पांय काडचे गत पडता सो दॅट इज कॉल्ड एज बिनोनी एम्प्युटेशन म्हळ्यार दिम्बे मुळाक गांठी आमी उणी करचे तशीची ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ जन्मतः जावन म्हणजे आजन्म जावन तांगेले एक अंग ऊन असता म्हणलेकुया पण एक हात सानो एक पाय सानो तसल्यां काही तुम्ही ट्रीट करता तसले टायमार केलो वेळार एक अंग डेव्हलप जावन आसना लायक आमगे जंगे अंतू केलो हाडय आसना तसले टायमार आमकां हे कृतकांग आमकां यूज जाता हातांत तितले गत पण हातांत समोव एडजस्ट करूं वचचे पांयाक म्हळ्यार पांय नेला रीच जाल्यार मात तो पांय यूज जाता एक त्या पांयांत आमी वेट काडूंक जायना पांयाक जांगे म्हळ्यार जांगेचे हाड डेव्हलप जायना प्रॉक्सिमल फिमोरल डिफिशियन्सी म्हणून आसता तसले टायमार आमी एक्सटेन्शनाक प्रोस्थेसिस म्हळ्यार पांय नेला रीच जाव तशें करता कृतकांग दिवचे आसा आतां म्हळ्यार कृतकांगांत भयंकर संशोधन जावन मस्त नमुने संशोधन जावन इतले लायक येता म्हळ्यार ते ऑलमोस्ट इट इज नियर टोटल नॉर्मल लिंब म्हळ्यार आमी काडलेलो पोर्शन आसा पळय विच वी हॅव एम्प्युटेटेड त्याची तितलें काम करता तितलें आमगेलें कृतकांग क्षमता आसा करेक्ट क्षमता येवच्याक आमी प्रयत्न करता आसा रिसर्च जाता आसा मस्त नमुन्याचे येता आसा एक म्हळ्यार कॉस्ट समटायम्स प्रोहिबिटिव्ह आसता मस्त त्या वेच चड जाता जाल्यार तसले संगीतात चलता आसा तशीच आतां आमगेले एक पयली एक स्लाइड आसा त्या पळयल्यार आमगेले विक्षकांक जाल्यार हे भारी एक कॉमन या कसल्या घालताची या कसल्या या केन्ना घालचे आणि या कसा नमनेचे रोगींका जे अगत्य आसा हाका आमी सर्वायकल कॉलर म्हळ्यार गळाक दिवचे एक कॉलर म्हणचे गळ्याक सपोर्टाक म्हळ्यार गळाक एक गळाच्या मजलाक न्ही आमी ಸ್ವಲ್ಪ दूख टायमार स्प्रेन जाल्यार उडको जाल्यार तो एक आमी सॉफ्ट सर्वायकल कॉलर म्हणटा आनी तो सुमार वेरायटी आसा हे कॉलर एक इम्पॉर्टंट एक ऑर्थोसिस आस्पत्रेंत केन्नाय आसता क्लिनिकांत आसता एम्ब्युलन्सार आसता हे न्ही हाजे वर्शन आसा हाजी विंगड प्रभेद आसा तांत आमकां भारी यूज जाता आतांच हे गळ सॉफ्ट आशिल्ले कॉमन जावन यूज करता गळ वळखला तूं मातशें सर्वायकल स्पॉन्डिलोसिस गळ आलेले दुखता मात एक नमुने गुवळचे येता म्हणटा तसले टायमार आमी दिवचे आसा मागीर आमी हें घाल म्हणून जाल्यार ताका गळ आसा एक प्रॉब्लेम करून ताका हेकड ताकड घुंवचे जायना सेकंड तो एक प्रॉब्लेम आसा बट दूख उण जाता एंड दूख उण जाता मात्र न्ही एक 3 to 5 days की 1 वार की 2 वार भितर ताका प्रॉब्लेम सिम्पटम्स उण जाता रे आमी सोडतात हाजे वेरायटी आसा पळय तांचे फिलाडेल्फिया कॉलर म्हणून आसा हार्ड सर्वायकल कॉलर हे पर एम्ब्युलन्सार एक हॉस्पिटलांत फर्स्ट एड बॉक्सांत आसता कसले म्हळ्यार एक व्यक्तीक प्रथम चिकित्सा दितना ताका फर्स्ट आमी पळोवंक घेवच्या गळाचे विशीं गळ गट्टी ना म्हणून जाल्यार गळ आमी केअर घेयना म्हणून जाल्यार ताका आमी कसं नाही करता तोंड जावचे चान्स आसा सो इन ए पॉलिट्रॉमा विक्टीम म्हणटा मस्त एक्सिडेंटांनी जाता मस्त गायन आशिल्लें ताका गळा एक हँग घालून सोडता आमी हाजे वेरायटी ते फ्लडिल्फिया त्या घाल म्हणून जाल्यार तितले आमी गळ सेफ केला मात तांणी गळ सेफ केला म्हणून जाल्यार तदनंतर जावचे वरलेले पुरा अंगाक आमी सपोर्ट दिवता सो ह्या इम्पॉर्टंट एकल्या मनशाक हेच काम गळ आनी तुवें मात ते
ताजी सपोर्ट दिवन त्या शिफ्ट करतना ट्रान्सपोर्ट करतना भारी जागृत करून पळोवपाक जाता. तशें आनी वेरायटी आसा कॉलरांतू. हें आतां सिंपल रिजन ओन्ली फॉर द सॉफ्ट टिश्यू इंजुरी म्हणटा म्हळ्यार आमगेल मांसाक आमगेल फॅटाक आमगेल स्किनाक आमगेल नराक तोंदरे जायन अशें आसता. हाड्डाक तोंदरे जाता पूण जाल्यार तसल्या टायमार आमकां विंगड हार्ड आनी फिलाडेल्फिया आनी मस्त टायप हें आसना हांव मस्त जाणा ना तुमी चांगले 15 दीस घाल्यार पावता म्हणून केल्या जाणा ना त्या म्हयन गटले घालची हांव पडयला. करेक्ट तू सांगेल करेक्ट. त्यामुळे एक कारण खंयची कारणां दिला ताका समजावन आमी यूज करका आनी दोनीच कसं डॉक्टरला निम म्हणून केन्ना सकट यूज करका. आमी युजली हे कॉलर सकट ट्रॅव्हल करतना मागीर तू चमकत चलतना मागीर वरल टायमार यूज करा. बट ಕೆಲವಳ रात्रीचे न्ही काण दवरका म्हणटात हे सॉफ्ट सर्वायकल कॉलर. मागीर ಕೆಲವಡ केन्नाय 24 hours अगत्य आसा लायक फिलाडेल्फिया कॉलर आनी आस्पत्रे ट्रीटमेंट करचे टायमार आमी घालतात ते कंटिन्यूअस दवरचे अगत पडटा. बट कॉलर घालले निमित्त सॉफ्ट सर्वायकल कॉलर म्हणाल पडा ते घालले निमित्त ಕೆಲವು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ होता तो ಕೆಲವಳ ಸರ್ವೈಕಲ್ ಸ್ಪಾಂಡಿಲೋಸಿಸ್ तसल कंडिशन दिल्यार आमी काण तत्वळ एक्सरसाइज शिकयतात. त्या एक्सरसाइज कर एक 10 मिनिट तू 3 घंटे घाल म्हणजे 10 मिनिट एक्सरसाइज कर म्हणतात. त्या मुवमेंट आसता गळा मुवमेंट तांकां करचे उडून जाता. सो दॅट इज ऑल्सो ताजे एक सायड इफेक्ट आसता. म्हणजे इट इज वन पार्ट वन डेफिशियन्सी. ताजे तांकां आमी ते आपुर्ती करचे खातीर यू हॅव टू डू एक्सरसाइजेस विच विल रिलीज द स्टिफनेस हेल्प करता. म्हळ्यार तुम्ही हे गड उळकल्यार वापर साधारण कॉमन इंडिकेशन इज सर्वायकल स्प्रेन म्हणून घेवचे ते गड उळकूच म्हणून आमी सांगितले खंडित. बट डॉक्टराला निम म्हणूच युजली कसं करतात आम्ही जाऊन पळय तू एक फर्स्ट एड जावन एक घरला कोणी नातील टायमार डॉक्टराला घरला आस म्हणून कोणी यूज केला आस म्हणजे करेत. डॉक्टरान दिलेलं तेन्ना आम्ही सांगेल बरेचे डॉक्टराला निम म्हणून यूज केला बरें. जाल्यार केल्या जन त्या गॉयटर समस्या असल्यार यूज करता म्हणावं लागतं. गॉयटराक न्ही ते गॉयटर इज ड्यू टू थायरॉइड प्रॉब्लेम. सो मे बी लिटल डिफिकल्ट अशा व्हडली गॉयटर असल्यार घालू ಸ್ವಲ್ಪ कष्ट जाता तितलेचे. बट गॉयटराक एज सच उडे म्हणजे मे बी सर्जरी न्ही जाता मसल हाकिंग पेट्टू जाला म्हणजे ಸ್ವಲ್ಪ हील जावचे टायमार काही दिवचे पडचे. बट बारी उणे गॉयटराक तर तितले गती पडा. तशी अनेक एक फाटीक बेल्ट म्हणून दिताची म्हळ्यार कुर्टा बेल्ट न्ही फाटीक बेल्ट म्हणून दिताची या कसं केन्ना दिताची अंत म्हळ्यार सुमार टायप आसा. आमी आतां पळोवचे एक टेलर्स ब्रेज म्हणून त्या नेम ऑफ द पर्सन टेलर टेलर म्हणले कोण ती टेलर ब्रेज म्हळ्यार द नेम ऑफ द पर्सन हू डिझायन्ड इट इज हाय खंयची खंयची कारणां मस्त कारणां दिवची जाता. आमगेल फाटी बेंडाचे हाड्डांतू कने इन्फेक्शन जाल्यार लायक कॉमन इन्फेक्शन ट्युबरक्युलोसिस फुडें काला टीबी जाल्यार वाळारे स देखून 9 महिने 1 वर्ष ते दिता आशिल्ले. म्हळ्यार आमी आनीक ते हाड हें जावन कुसून कांतू मागीर नराक तोंदरे येवच्यानाची म्हणून मात्र न्ही स्टार्ट करचे टायमार ह्या बेल्ट घालून पेटोवचे आशिल्ले. सो आनी केल्या ती इंजुरी जाल्यार फ्रॅक्चर जाल्यार त्या टायमार हे बेल्ट यूज जाता. 2 देखून 3 महिने ते आमी घालू आशिल्ले. सो खंयचे फ्रॅक्चर इन द थोरेको लंबार रिजन स्टार्टिंग फ्रॉम T4 टू L4 म्हळ्यार चारी फाटी बेंडा चारी हाड थोरासिक स्पेन म्हणटा ते L4 ते हेजी यूज मेळटा L3 L3 ते यूज मेळटा. हें घालें म्हणजे सेम म्हणजे अगेन हे रेस्ट दिता फाटीक. तो चमकतना मागीर बसतना घालका येता. न्हिदतना तितलो गतपणा बट केलो पटी न्हिदतना घालू आसता म्हळ्यार ट्रॉमा आनी जालें तेन्ना मस्त तशें रोटेशन करेक्ट हलून म्हणटात त्याक आमी घालू आसता. सो हाका मस्त आतांच कालार ऑपरेशन आनी करता आमी. फूड ऑपरेशन नाशिल्लें टीबी स्पायनाक जावं फ्रॅक्चराक जावं ऑपरेशन नाशिल्लें आतां आमी ऑपरेशन करतात. स्पायनल कॅन्सर वापरतात व्हेरी करेक्ट. ते आमी ऑपरेशन केलें म्हणजे जाल्यार ऑपरेशन केल्ले 2 की 3 वार की 1 वर्ष 1 महिने की दिता आमी दितात. आनी एक ऑस्टिओपोरोसिस फ्रॅक्चर तो सांगलो एक टीबी इन्फेक्शन एक तुगेले ट्रॉमा फ्रॅक्चर्स इन द रिजन आनीक तुगेले कॅन्सर स्पायनल कॅन्सर आनीक हार्ट टोळे जावचे असल सकट संदर्भार हाजी यूज जाता. एका म्हळ्यार तेंचे यूज केलेले तावळे आमी ಸ್ವಲ್ಪ डॉक्टराला निम म्हणून इन बिटवीन कशें करता की हे कसन सकट केअर घेवका घालची कशी ते शिकोवका येता. कितले वेळ आमकां घालची करेक्ट शिकोवन दिली म्हणल्यार क्या तांणी कशी कशी घालून येतात. सो इवन पेशंट्सान तांगेले रिलेटिव्सान निम म्हणून कशी घालचे घालायला समजला की ना म्हणून एक चेक करचे ताजी स्ट्रॅप्स पडला ते करेक्ट घालले म्हणजे ताजे उपयोग व्यर्थ जाता. तशें पळोवच आमी शर्ट तशी ऑर्नामेंटल व्हॅल्यू जाता. सो तशें जावचें ना. तांगेले निमूका
डॉक्टरांनी म्हणून कशी घालची 2 वेळा प्रॅक्टिस केले बारे लायक. तशीच या फाटी बेल्ट जाल्यार आनी कुर्ता बेल्ट म्हणून घालताची या मस्त कॉमन या म्हणजे कसल्या घालताची कुर्ता बेल्ट सेम मस्त पडत इंडिकेशन असं आम्ही युजली दिवस कसं सेम लंबोसेकल स्ट्रेन मजल्साचे दुखी जलाल वाडे सॉफ्ट टिश्यू एक आम्ही सपोर्ट देऊ का म्हणजे आम्हाला मजल हाक फॅट हाक लिगमेंट्स हाक ताजे ತರ ಏನ್ ದಿವಚೆ फाटी बेल्ट पण कुर्ता आचे किळी कुर्ता एरियाज पण लंबार स्पेन म्हणजे आमगेला अरेकट्टू ताज वैरी कडवा तसल एरिया एक सपोर्ट जाऊ का तंतु मध्ये 2-3 रॉड नेस पड त्या हेकड तकडत मजलाक सपोर्ट जावन मध्यंत एक स्ट्रॅप असता ते स्पाइन कॉलमाक फाटी भंडाक सपोर्ट दिता तशी आमगेला त्याचे स्ट्रक्चर असतं. सो दॅट इज लंबोसेक्रल कॉर्सेट म्हणतात ताका आमगेला कॉमन लँग्वेज आहे ताका आम्ही बेल्ट म्हणतात कुर्ता बेल्ट आणि बेल्ट मुळे केला जण निमून घेतात दे लाईक टू बी हॅव्हिंग समथिंग सम सपोर्ट आणि दिस विल बी कन्फ्युज फॉर अब्डॉमिनल बाइंडर ऑल्सो त्या तुला डिलिव्हरी जे तर देतात त्या विंगडे ह्या विंगडे केला कितले वेळा आमगेल पेशंट नावा त्या घालून घेऊन येतात मेल बायलेला आशिल्ले त्या घालून घेऊन आयला दॅट ऍक्च्युअली इट डजंट वर्क दॅट वे दॅट इज फॉर अब्डॉमिनल आता फाटी बंडा ते सपोर्ट असका अनेक हाजी कजन म्हणा आम्ही दिलेल वाळारी मस्त वेळा पडोचे असं पेशंट ना ऑपोजिट घालतात उलट घालतात उलट वैर असेल सकल पासून तशी ना त्याची तंत एक एरो मार्क असते पळून करेक्ट जाऊन घालका इट डजंट वर्क दॅट वे बिकॉज इट इज फाटी शेप अस पडते शेप समजावून त्यांनी हेकड तकड बल दिला त्या इम्पॉर्टंट त्यांना सुचे दॅट दोज 3 इम्पॉर्टंट आणि एक स्ट्रॅप होते आणि त्या मात नाही हा कितले की जणांना ते अवंगला वैर घालचे पडेला सो त्या अवंगला वैर घालचे की नाही अंगाका लागून घालका युजली अंगाका घालका म्हणा एक बन्नी म्हणा इंटर कसं नाही घाल तज्वर घालून घेत कारण तंतू त्या अंगालाच केलं अलर्जी खोर्जी जावचे चान्स असं सो बेस्ट टाइम कसं सांगते म्हणल्यार अंगाला अंगावर घालूनच म्हणून ना घालायला कसं ना वेजर प्रॉब्लेम ना एक बन्नी घाल तज्वर घाल मागीर तुम्हाला शर्ट घालायचे पॅन्ट घाला रे कॉमन ते पक्कने कळलं आणि तुका पोस्चर करायचं जाता कितली की जण तसं एक बंडेकर पोस्चर असतो त्यावेळी ಸ್ವಲ್ಪ स्ट्रेट जाता आणि त्याक मस्त लाभ असतो म्हणजे हद लाभ दोन्हीच कसं म्हणा मस्त दिवस घालका म्हणजे नॉट नेसेसरी बट वेन ओल्ड एज पीपल आणि दिला चड दिवस घालका आता मागीर अनेक कसं म्हणतात दिलं वन्स अगेन त्यांनी घालता अशी बदला केला काण होते काण दवरून ಸ್ವಲ್ಪ एक्सरसाइज केल्या मजल बल चेड जाता एक त्या मजल नुतं बसून असता कसं नाही काम मिळणार त्या आमगेल फाटी बंडाच मजल असपडा त्या नुतं बसला तर मग त्यांच्या अभ्यास जाता मग तू घुंच्या कनी जायना when you are turning around that will decrease so that is why it is better to do exercises intermittently ना मध्ये मध्ये आम्ही ಸ್ವಲ್ಪ व्यायाम करचे त्या प्रशिक्षण देतात ते अगत्य करतो तशीच आता लंबार बँड म्हणजे नव्हतं का बेल्ट लंबार बेल्ट घालल्यारी कसले दुष्परिणाम असगी एक दुष्परिणाम म्हणजे त्यांचे अभ्यास जावचे मागीर केलो जण त्यांनी एक्सरसाइज करायचं आणि काही फाटी बंडाचे मजल वीक जाता दोन्हीचे गुणचे तांकां उण जाता तसं इतर घालावे टायमार अटलिस्ट द एक्यूट इंडिकेशन जात तरी दे विल बी टॉट एक्सरसाइज तांकां कसं कसं करता तुम्ही व्यायाम एक 2-3 ಗಂಟೆ घाला एक अर्ध घंटे काढ एक निदाळ टायमार काण दवरून ಸ್ವಲ್ಪ पाय उकडचे उठाचे हलोचे एकाड तकडे शिफ्ट करचे म्हणजे बॉडी करचे नी बँड करून हें करचे तसे एक 4-5 एक्सरसाइज आम्ही एक 5 मिनिट आपण कराच म्हणून सांगतात ते बारी इम्पॉर्टंट एक ते मजल वीक जावचे बोन वीक जावचे त्या परत चढ जाता सो इट इज बेटर दे डू दोस एक्सरसाइजेस आम्ही त्याचे चार्ट दितात युजली बेल्ट दिला असल या बेल्ट घालल्यारी असल एक्सरसाइज कोरका ते बेल्ट काण कोरका ना बेल्ट काण दवन निदाळ टायमार करी म्हणजे सो दॅट इन्क्रीजेस देयर मजल स्ट्रेंथ विल इन्क्रीज लिगामेंट्स ಸ್ವಲ್ಪ स्ट्रेच जाता दॅट विल त्याची लायक इफेक्ट पडतो तशीच या बायलमनशांक एक चड समस्या म्हणून हांव लेखचे डिकोवान सिंड्रोम म्हणून म्हळ्यार आयदन घासतना नातल्यार अशें कोन्न अंगल पिळटना आतां पुणी वॉशिंग मशीन म्हणया जाल्यार पुढे अशें कोन्न हातान उंबळटना अशें कोन्न पिळटना न्ही पुरा हांगा एक हाताक दुखचे बोटाक हाजे बद्दल ಸ್ವಲ್ಪ माहिती दिता थंब टंडनचा ताका आमी डिकोरोन्स्टिसिस म्हणतात म्हळ्यार आमची आमगेल बोटान नाव दिस सो दिस इज टंडन बोट सकडाक तुम्ही बोट थम्स ऑफ केला दिसता त्या 2 टंडन असते त्या नर म्हणता आम्ही त्या नराक सूज येवची टीनोसायनोवायटिस कॉमन कंडिशन घरला तुका काम करता बैल मनशाक एक कोणी पिळचे एक उकोळचे इवन केलो जण चरडा धरले तेन्ना येता केलो जण चरडा पडा
आता ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ दू बाळांक जाल्या दुवेल घरला असलं चेडू ಸ್ವಲ್ಪ 7 किलो असतं त्या कोण कोण पुरजत म्हाका म्हणतात तेन्ना आमकां कळटा ते युजली इट हॅज हॅपन्ड बिकॉज ऑफ दी टिनोसन सूज येवची त्या तेन्ना व्हडले कसं काय नाही त्याला मस्त उपद्रव इतले उपद्रव म्हणजे थ्रॉबिंग पेन असतं मला एक म्हणा कसं म्हणा चिडक मरचे तशी एक म्हणा भयंकर भिवतात चेडू ಕೆಲವು हायवे रेश बिंजाला की म्हणजे सो ऍक्च्युअली इट इज द टिनोसाइनोवाइटिस ताका ಸ್ವಲ್ಪ तेंची एक ऍक्टिव्हिटी थोडे उण करू सांगतात ते ಸ್ವಲ್ಪ इंजेक्शन ताची मात्रे दिवन उण करतात आणि एक बेल्ट दिता आमी हे दितात आमी दिस विल गिव रेस्ट टू दॅट पार्ट पण थंबाक आमी उंगुस्ट रेस्ट दिता तितलेच बट कॉमन ताका इतल्यार जायना म्हण जाल्यार वी गिव इंजेक्शन टू दॅट एरिया थंय एक आमी इंजेक्शन वखदां इंजेक्शन दिवचें आसा steroid injection दिता आमी so that is a way we will treat this but it is one of the common condition especially कोण घस्त बस्त काम करता आयदन घसचे अंगाल उंबळचे उकोळचे ಕೆಲವು चेडू कोळंगेच काम करचे तसं केट्टे so कसले भिवचे ना but it gives a good relief if you go for a good range of physiotherapy analgesics and belt thumbs like या रिस्टाप म्हणजे तुला आज कसं अंत पडा आमगे अंगय कसं म्हणजे अंगय हात आणि हाताचे ताळवेची लागी कसं इंजुरीज असल्यारे अंग कಡೆ फ्रॅक्चर जाल्यारे स्प्रेन जाल्यारे इवन कोलिस फ्रॅक्चर जाल्यारे ಕೆಲವು आम्ही ಸ್ವಲ್ಪ दिवस नंतर एक वेळा प्लास्टर काढ जातरी या बेल्ट आणि घालून दवरस रिस्ट ब्रेस म्हणतात व्हेरी कॉमनली यूज आता परत बसता असेल व्हरायटीज येतात कलर स्पोर्ट्समॅन पुरा घालताची याच नाही हे तांणी ते रिस्ट बँड घालचे त्यामुळे स्ट्रेच जायन असनाच हे ಸ್ವಲ್ಪ ओड आसा दिस इज फॉर इमोबिलायझिंग हे तू यू कॅन यूज इट एज अ फर्स्ट एड ऑल्सो सपोज घरला कोणी पडले एक सहानचा फ्रॅक्चर हांगा आता रिस्ट जॉइंटाला फ्रॅक्चर झाला दिस कॅन बी युज्ड एज अ फर्स्ट एड जस्ट ते हें करून दवरला रे इमिडिएट दुखून देता तू काहीच दवरू काही जाग मेळटा आणि एक स्लिंग घाल सोडा फर्स्ट एड फिनिश तसे अनेक एक सिम्टम या लक्षण ज्यांना कसं मेळटा म्हणारे टेनिस एल्बो म्हणून तांकां हातान मागीर काम करूंक कश्ट म्हणून तांणी टेनिस खेळना नासल्यार टेनिस एल्बो म्हणून डॉक्टरान तशी टेनिस एल्बो म्हणटाना हांव टेनिस खेळली म्हणून म्हणटाची खंडित टेनिस एल्बो येवची ना टेनिस प्लेयर खंय एकला येवच्या पुरो बट 99 जन बरला घरला काम करचे स्पेशली सेम वर्क हू इज डूइंग हाउस होल्ड वर्क घरला मस्त जन आमगेल ಪೇಷಂಟ್ ಅಂತು 20 45 50 ವರ್ಷಾಚೆ कोण काम करतला घरला तांकां येता आसता एक ಕೆಲವು ಇವನ್ ಗದ್ದೆ काम करतला घेवचे नच म्हणना मेनली द एल्बोचे एक साइड अंतू मसल उते येवचे ते स्वेलिंग जावचे सुच्चे वय करेक्ट सुच्चे ते इतली वन्स अगेन इट्स क्वाइट पेनफुल कंडिशन एंड इट्स इरिटेटिंग इट विल कम एक दिवस काम केला कळतं आज ಸ್ವಲ್ಪ चेड काम केला आता रात्र न्हिद येणे कसं की जाला म्हणून धावून येतात ऍक्च्युअली टेनिस एल्बो म्हणतात इट्स अ म्युझिक आम्ही कसं खेळू होतात जेव्हा ते बॅक हँड शॉट करतल्यांक ते येवचे म्हणून म्हणतात मला मजल फुल केला जाता बाय करेक्ट ते त्या टायमार मजल ಸ್ವಲ್ಪ हाल तशें जेवचे म्हणून बट आमगेल्यान तू युजली काम करताले येवचे सो ताका सेम ट्रीटमेंट आमी फिजियोथेरपी ಸ್ವಲ್ಪ एनर्जिक्स दिवन ಸ್ವಲ್ಪ दिवसा म्हणटा काम उण करत म्हणटा आणि शोल्डरावेर प्रेशर घालून काम करात म्हणून सांगतात ते एक बेल्ट असं हय ताका आमकां ते टेनिस एल्बो ब्रेस म्हणून मेळटा तर ते एक त्या मजला वयरीची ಸ್ವಲ್ಪ एक कुशन असता सो इट विल गिव सम सपोर्ट देयर एज वेल एज सम प्रेशर इट वर्क्स दॅट वे अँड अनेक जण ಸ್ವಲ್ಪ काम येऊन करतात हें गला ಸ್ವಲ್ಪ ऑब्स्ट्रक्शन जाता कळ्ळें काम करू कशें तशें काम म्हणून करतात ते काम करू कशें जाल्ली काम मोणी करताची आणि रेस्ट मेळटा एक्झॅक्टली ते करेक्ट तशें आमी करू आसता म्हळ्यार त्या गला म्हणले मी ते काम सांगतले येऊन जातात काम करतले येऊन जातात या कसं या एक नराचे इंजुरी दिवचे नरा इंजुरी म्हळ्यार आमगे नर केल्या वेळा फ्रॅक्चर जालें थोडे तो ऑपरेशन करतले ಸ್ವಲ್ಪ दिवस काम करना सो त्यात कसं जाता रेडियल नर्व म्हणून सांगा आमकां ह्युमरस सांगतो त्या नर्व केल्या वेळा ताका एक म्हणे पेट्ट जावन कट्ट जावचे ताका एक म्हणे इवन प्रेशर पडल्यार ना ते काम करना त्यात आमकां रिस्ट ड्रॉप म्हणून म्हणटा हात तुका वयर करूं जायना पुरा अशी असता हात सकल असता सो हस्ताक टेंडन्स नर्व्स पुरा हस्ताच काम करत ताका अशी ग्रिप करूंक पुरा जायना तसल्या टायमार एटलिस्ट फॉर सम वीक्स एक ऑपरेशन जाता रे सो थोड्या टायमाक आमी हें दिता डायनामिक कॉकअप स्प्लिंट म्हणून म्हळ्यार आमगेले हस्त ऑपोजीट डायरेक्शनान म्हणजे त्या मजल काम करत डायरेक्शनाक
आणि दवरता आणि ಕೆಲವಳ मुष्टी कोरक पुरा जाता डायनामिक म्हणाले सो ते काम करता असता एक ते काम करणी म्हणून झालं त्या नर्व रिकवरी जाल्ल्यार ना मसल वीक जावन असता तशी जावच्या नजी म्हणून करतात आणि जॉईंट करेक्ट काम करता असं म्हणून हे काम करता डायनामिक कॉकअप स्प्लिंट म्हणतात एक रिस्ट ड्रॉप स्प्लिंट म्हणून म्हणतात त्याच तुम्ही रिस्ट ड्रॉप म्हणताना मग अनेक कसं उडग असत म्हणाली फूट ड्रॉप म्हणून कशी रिस्ट अशी जातगी तशीची पाय अशी फूट ड्रॉप जाता पायाचे एक नर असा आमच्या दिंबे गंटी मुळे एक नर असतं थोडं असतं त्या केल्या वेळा पेट जाता एक तुला ट्रॉमा कसं लागून पेट जायचे ऑपरेशन करताना मी त्याची लागी गेल तेगून सॉल्व जी असता मागीर ते कसं ट्युमर लेप्रसी हॅन्सन्स डिसीज इन्फेक्शन त्यांचं प्रयोजन डायबिटीस करेक्ट सो तसल टायमार आम्ही ते नर रिकवरी जावची ते एक नर आम्ही रिपेअर केल्यारी ना रिकवरी जावते पाय अशी जावन होते की त्याला पाया पाऊल सकल असता कारण चमको जाता आणि बोटार चमको का कशी जाता तसल टायमार आम्ही देतात कसं नाही फूट ड्रॉप स्प्लिंट ओके फूट ड्रॉप स्प्लिंट प्लीज फूट ड्रॉप ताजे अनेक नाव अँकल फूट ऑर्थोसिस म्हणून या तुका शू भितर असता कळलं शूआ भितर घालून थोडं पक्कन कळना ಈಗ ತಾಂಡ ಫುಟ್ ಡ್ರಾಪ್ ಜಲ ಪಾಯ್ ವೈರ್ ಕरून चमको काय होता ते करेक्ट कळतं तांड पाय चमकताना नर कंचे काम करताना म्हणून कळतं तशी अनेक एक समस्या आसा म्हणल्यार पाया मुळा दुखचे पाया पावल्यान तू हीलान तू ते दुखचे ताका प्लांटार फेशियाटिस म्हणजे पाया ताळवत तांतू ऊत जावचे सेम सूज जावचे व्हेरी कॉमन कंडिशन आता मस्त जनाक काय असतात कसं केल्या वेळा ते पुढेच कालार आम्ही ते गद्दे आणतो कल्लोत तसं म्हणा मस्त हार सर्फेस वच्चे तसं जना येवचे म्हणले केलं आता इवन तुगेले मार्बल आशिल्ले के तुगेले अंत ग्रॅनाइट टाइल्स असेल कडे मस्त जन म्हणतात ते सो ताक मस्त कारण असं टू बी फ्रँक इट मे रन इन सम 50-100 कारण असं प्लांटार फेशियाटिस कसं येता कॉमन तुगेले थायरॉइड प्रॉब्लेम आणतो डायबिटीज आणतो मागीर तुगेले ते एक हांव सांगलें हार सर्फेस चमकोचे तांगेले ऑक्युपेशन इवन शू ना शू एक चप्पल व्हेरी हार्ड घालले येवचे ताका आमी युजुअल ते सांगून दितात कसं म्हणल्यार ಸ್ವಲ್ಪ उनुत घालतो मीठ घालतो बाटले बालदे उदक देऊन पाया बोट पाय अशी वगैरे सगळं एक्सरसाइज करीन सो दॅट उता सूज उडून जाता सो मागीर जायनी म्हणून जाल्यार मागीर आमी ताका एनालिसिस एक्सरे काण केल्या वेळा हें असता एक आणी एक तुगेले मुळ्ळो कसो म्हणचे कंट अशें असता हाड्डाक ते हाड्डाक कंट अशें आसल्यार येवचें आसा सो तशी पुरो आसल्यार ताका समजावन अशें ट्रिटमेंट दिवचें आमी प्रयत्न करता सिलिकॉन हिल कुशन हांवें हे ताका दिवचें आमी म्हळ्यार प्लांटार फेशियाटिस वन ऑफ द मेथड ऑफ ट्रीटिंग इज दिस वन या तुका शू घालचे म्हणून जाल्यार एक चप्पल घालताना ताजे भितर दवरल्यार सॉफ्ट असते सिलिकॉन दॅट विल प्रिव्हेंट दॅट विदाउट म्हणा एक राशी वखद दिवचे बदलाक असल आमी दिल म्हणून जाल्यार तांकां दूख उरून जाता सिंपली पेन विल डिक्रीज तशी शूजा भितर दवरल्यार एक जेल्ली अशी सॉफ्ट स्पॉन्ज अशी मटेरियल दूख येवनी जाता हार्श सर्फेसार आसल्यार दूख चड जाता सकाळी उठून नेल्यार पाय दवरूं जायना म्हणून म्हणतात तितली ते किरकिरता वेगवेगळे सो तसल जनाक आमी हे चप्पल दिता आनी MCR चप्पल म्हणून आसा ते येवचे पुरो तवे आमी ताजे एकत्र दिवचे तशीची अनेक एक समस्या फ्लॅट फूट पायाक आर्चन आतील अशी एक फ्लॅट जावन असता पाय तांकां कसं पुरो समस्या येता ते मस्त न्ही फ्लॅट फूट आशिल्ले मस्त मेजर प्रॉब्लेम म्हणून कसं नाही जेड्याना दूख आसता केल्या वेळा मागीर फुटवेअर घालता तांकां इंट्रस्ट जाता एस्पेशली शू आनी घालूं तांकां कश्ट जाता सो फ्लॅट फूट इज सो कॉमन इंडियन पॉप्युलेशन एशियन पॉप्युलेशन पळयल्यार as high as 10 to 15-20 people will have flat foot. But it doesn't matter much. Nobody bothers. But ताजी कतर एक ताजी निमित्त पाया दूख जाता केला म्हणा याना म्हणना तो भारी उणे मला तो आशिलात लाग गेल्यार काही 1% to 2% of the people come with the flat foot pain. तसल टायमार आमी आर्च सपोर्ट म्हणून दितात. ते आर्च सपोर्ट माइट वर्क म्हणा आर्च सपोर्ट that will सान असताना दुचा स्टार्ट केल्यार in future they will develop some arch, not the total arch, very better than fully चेडो सान चेडो आसा आमी रेवेन तुझे काय आती म्हणतात बीचाला वचून रेवेचून तेन्ना आर्च डेव्हलप जाता आमी फ्लॅट सर्फेसारचे पळोवन तुका आर्च येना तांचे रेवे घालतना तुका बॉटम पुरा अशी बेंड जाता न्हू तेन्ना आर्च डेव्हलप जाता मसल त्या टायमार आनी बोन तशी काम करून ते आर्च डेव्हलप जाता सो आर्च सान चेडो केलो जाल्यार आनम येता ती सान चेडाक फूट फ्लॅटाचो कसले प्रॉब्लेम जाता मुखार तांकां कोणाक केलो मिलिटरीनी रिजेक्ट जावन वयचे फुडें काल्यार
मिलिटरी फ्लॅट फूट असले घ्या नाशिले आणि इमिडिएट तांकां रिजेक्ट करता तशें कशें ಗೊತ್ತಸ್ಲ तांणी भायर तांगेल चेडूं मुखार ऑप्शन्स ओपिनियन म्हूण जेतकी म्हूण सांगून निमगून येता तेन्ना आमी तांकां बीचार व्हरात एक घरला ಸ್ವಲ್ಪ चमको हें कराचें तशी त्या मीडियल आर्च सपोर्ट असोचे कस्टमाइज्ड शूज आनी मेळटा खंडित ते शूज आमी घालून दितात आतां सपोज ना तूं शू हाडले म्हणजे ताका आमी ते पॅच करून ते गम घालून केल्या वेळा तसले शूय मेळटा ना आमी करत येता आमगे क्लायंट स्लिम सेंटरान आमी ते आर्च सपोर्ट आनी करून दिवचे तशी तुम्ही त्या वेळची की फुडें सांगले MCR फुटवेअर म्हणून त्या घालल्यारी सांगता कसं म्हळ्यार घरा भितरी एक सेट घालका आणि घरा भायरी वतना अनेक सेट दवरका तशें दोन्ही जोडी तुगेले आसका युजली आमी घरा घालले भायर घालले घालना ती दोन्ही त्या उदका घाल्या वता ते MCR चप्पल बाथरूमा भितर घालना बाथरूम हाफ सिंपल चप्पल घाली म्हणजे घरा भितर क्लीन असता सो दॅट वन इनसाइड हाऊस वन भायर गेले ते उपास आमचो डस्ट जाता तितलेच सो मेन रिजन इज इफ यू हॅव टू पेअर्स you can both of you can use ऑर्थो चप्पल म्हणून मस्त ऑर्थो मस्त नाव डॉक्टर्स चप्पल ऑर्थो चप्पल मागीर दिस इज मेड ऑफ मायक्रो सेल्युलर रबर सॉफ्ट MCR ताजे अनेक वर्ष सिलिकॉन नाही आता अनेक सॉफ्ट असतात जेल सो तितलेच मेनली द हार्ड सरफेस आर पाय दवरून अशी एक्झॅक्टली पण ह्यांचे टाईप MCR फुटवेअर म्हणून दॅट इज सॉफ्ट इट विल बी आणि एका म्हणून वॉटर उद्या घाल म्हणजे वता तो बाथरूम राश यूज केला रे तू एक महिने एक हाडका त्यांची तू अशी केला एक हाडाला एक 6 महिने पुढे येता मग तिथे म्हणतात तुका विसरून वता प्रॉब्लेम दॅट इज द बेस्ट वे दॅट इज अ सिंपल थिंग दॅट्स वाय वखदन दिवन आम्ही टेम्पररी दुखणी म्हणून करतात मग ह्या यूज करी म्हणून म्हणतात दॅट्स वाय they will not be suffering and unnecessarily taking medicines मस्त वखद घेवची ಕೆಲವರನ್ನ ಪಯ್ಯ ಮೂಳಾಕ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ದಿತ್ತಮ್ಮ ಬೈ तेंची प्रॉब्लेम plantar fasciitis when it is troublesome like आम्ही स्टेरॉइड इंजेक्शन दिवचा शुगर आणि नामून झाले स्टेरॉइड एक जो 2 डोस दिवचा ते 3 जो 4 विकाचे डिफरन्स दिवचा आणि की तक मस्त मस्त ट्रीटमेंट ते असतात आता ते ब्लड काढते PPRP इंजेक्शन म्हणून देतात मागीर हून शाक दिवचो मिठा शाक ಕೆಲವು ಜನ मीठ पोटली बांधून हून करनो अनेक हुनुत कांत पाय दवर हे करी म्हणचे लोकल वेरी कसं जेल अप्लिकेशन करचे अल्ट्रासाउंड थेरपी म्हणून मसाज करचे तशी मस्त फिजिओथेरपिस्ट मस्त असता का ट्रीटमेंट सान प्रॉब्लेम टेन्स दिवचे मस्त नमुने ट्रीटमेंट एक एक वर्क करता विंगड नमुन्याचे आता आमगेला अलोपॅथीन त्या प्रजाला आणि त्यांना वरल कसं नाही पुरा ॲक्युपंक्चर हे त्यामुळे सगळं करता असतात इट्स अ कॉमन प्रॉब्लेम नॉट व्हेरी कसं नाही डेंजरस प्रॉब्लेम नाही एक्झॅक्टली डिसेबलिंग मला ಸ್ವಲ್ಪ मस्त किरकिर आता घरला तू काम करू जाय सकाळी उठायचं चमकू जाय ना तक मस्त कारणाचा सुरे सांगला वरे नॉट 1 2 3 कसाला येता म्हणून तुम्ही निमगेला आमको इमिडिएट सांगू जाय ना वी हॅव टू डू सम इन्व्हेस्टिगेशन्स एक सेकंड रूल आउट करता या शापुरो करेक्ट तशीच MCR फुटवेअर म्हणताना म्हाका अनेक उडगास येता डायबिटीस आशिल्ल्यांक एक डायबिटीस फुटवेअर म्हणून एक मेळटा म्हणजे शूज अशी इट इज अ व्हेरी व्हेरिएशन फ्रॉम दी MCR आणि तांगेल चर्म आणि पळोवन खंयची सॉफ्ट आसा तांकां सेन्सेशन इन उण असता सो वी हॅव टू टेक केअर ऑफ दॅट आणि इट शुड नॉट बी ओवर टू टाईट टू सो निजान आता ताजी एक पोडियाट्री म्हणून एक आयला तांणी ताका चेक करतात तुगेल स्पर्श ज्ञान कितलें आसा तुका कितले उणी जाला स्पर्श ज्ञान तुगेल ते वायब्रेशन कळत की ना तुका 2 कडे 2 पिन दवरून म्हणजे तुका ताजे कितले डिस्टन्स कळता त्या पुरा प्रॉप्रियोसेप्शन चेक करून ताका समजावन तांगेल पायाचे अच्छनी काणू आम्ही बूट करून देतात सो ताका पुडियाट्री करतले आता डायबिटीक फूट इज इट सेल्फ इज अ मेन स्पेशालिटी आणि येवची दिवसांत आमगेल कंट्रीन तो डायबिटीज विल बिकम वन ऑफ द बिग हेडेक बस जन असतात तांकां मागीर कॉम्प्लिकेशन युजुअल सो तांणी मस्त केअर घेवका डायबिटीक फूट येतना आमी म्हणतात तू हात पुणे पडे ना तो पाय दिसा 3 वेळा पडल्या म्हणतात पाया कसं जाला की सान घाय जाला की जड्ड जाला की चर्म पातळ जाला की खंयचो आणि आता पाय आणि म्हणून जेता कॉर्न दॅट इज अ डिफरंट कंडिशन बट इट कॅन बी एसोसिएटेड विथ डायबिटीज बट ह्या पूरा चेंजेस ना आम्ही पळयताच का एक बार डायबिटीज 5 10 15 वर्षातून स्लोली एक नरा प्रॉब्लेम जाऊन सो फूट कोणी पळयना ती कोण कितली जण त्या पाया कसं पायाच भारी आणि मागीर त्या डायबिटीज आशिल्ल्यांक स्पर्श ज्ञान उणी जेता असताना त्या मनाक काय वचना व्हेरी 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 व्हॅलिड मला तू चांगली करेक्ट असता मस्त समज कसं म्हणा रे
आमकां कळना तें ताजे खातीर आमी पळोवचो अभ्यास करता. यू हॅव टू मेक अटेम्प्ट स्पेसिफीक अटेम्प्ट म्हळ्यार आमी मनपूर्वक जावन ते पळोवका. तशी तुम्ही त्या वाट सांगल्यात हातपाय कट म्हळ्यार पाय कुडको केल्यार पाय कुडको केल्यार तांणी एक अशी करून खाक्या बोड्डेक दिताची. आतां पूण ते पळोवचें आमकां उण जाल्यार आमी सान्न आसतना ते मस्त जाणा पडयला अशी करून खाक्या बोड्ड घालून चमकूचे. आतां कसं म्हणल्यार आमी ते यूज करतात फॉर अदर थिंग्स लायक टेम्पररी जावन ते फ्रॅक्चर टिबिया म्हळ्यार पाया बड्डे फ्रॅक्चर जाल्यार एक फीमर फ्रॅक्चर जाल्यार तसले टायमार वी गिव दिस क्रचेस फॉर टेम्पररी 3 वारां की 6 वारां की 2 महिन्यां की 3 महिन्यां की हें दिवचें आसा आमी. हें घालून तांकां विंगड नमुन्याची एक दिल्ले पावत केल्या केल्या 2 जेवका येता केल्या पार्शियल वेट बेरिंग थोडे वेट घालून चिमकुचे चडते वेट घालून चिमचे तशी स्टेप बाय स्टेप इनक्रीज करता. फिजियोथेरपिस्ट पळोवन तांकां गेट ट्रेनिंग म्हणून ते घाल चमकुच्याक आमी शिकयतात. ते घाल वयर वच्चे सकयल वच्चे ते दोर घेवन कशें वच्चे त्या तांतूं शिकोवचे कितें आसा एक्झिलरी क्रचेस म्हणटात एल्बो क्रच म्हणून आनी एक ताची व्हरायटी आसा. इट इज ओके फूड ना एक पाय काडून वापस पाय घालच्याक जायनासलें केल्या जाणांक तितलें येना सांपतीक जावन ना मागीर अंतूत तांणी सुदारसीत आसलें तें. मागीर वॉकर 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 म्हळ्यार तेंची टेम्पररी आमी आस्पत्रे केन्ना जावका केल्या जाणां ऑपरेशन जेतर हिप जॉयंट रिप्लेस केल्या म्हणलें केल्या दुसऱ्याची फुल वेट घालून चिमकुचे आमी सोडनात तेन्ना हेंक घेवन तांकां ಸ್ವಲ್ಪ सपोर्ट जाता धैर्याक जाता वेट हाजे ಮೂಲಕ हाता दाखोवन वता अशें धरतना हाता दाखोवन वेट वता एक पळणाची धैर्य जाता मागशे कोणी राबले म्हणजे ऑल द 4 साइड्स आर तशी सर्जरी जाल्यार मात न्ही प्राय जाल्यार घरा भितर मजल वीकनेस आसून म्हळ्यार ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಗಂತ ಮಜಲ್ ಆತು ಉನ್ನತ ವೈಲಾರೆ ಪವರ್ ಉಂಡ್ ಜಾಲಾರೆ ತಸಲ್ ಟೈಮಾರೆ ಆಮಿ ಯೂಸ್ ಕೊರಸ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸ್ ಮस्त ಜನಕ್ಕೆ ಅಜ್ಜಿ ಉಪಯೋಗ ಪಡ್ತಾ ಬಾಯ್ वयता आमी सन्न आसतना पुरा हांग कोड्याला अंतू फायलेरिया मस्त आशिल्ले म्हण ते फायलेरिया तितून थोर पाय घेवन तशी त्या क्रचेस घेवन वता आशिल्ले मला ते बल उंड जाता क्रमेण मजल्स आनी पुरा सॉफ्ट जावन उंड जाता पवर उंड जाता तसल्या टायमार हेल्प करता मागीर दुख घंटी दुख येता तितले जड पाय ते जोर 2 घंटे दुख येता तेन्ना आमी ते वॉकर दिवन हें करचें म्हळ्यार तांकां नुता बशी बदलाक ಸ್ವಲ್ಪ चमकला लायक न्हू म्हणून एंड दे लायक टू डू देयर वर्क ताजे भितर वॉशरूम वचपाक बाथरूम वचपाक तांकां कशें जाता हें धरलें म्हणजे ಸ್ವಲ್ಪ सेफ जाता आनी इवन पडूंक आनी चान्सेस उंड जाता इवन तो इंबॅलन्स आशिल्ले तांकां हें धैर्य म्हणटात एक वॉकर म्हणजे वॉकर म्हळ्यार आमी चमकूक वॉक म्हळ्यार चमकूच तशें करचें कसं नांव ताका दवरका आमी वॉकर आमी कशी सांगता तशी अनेक एक असं व्हीलचेअर म्हळ्यार चेअर विथ व्हील्स वाय व्हीलचेअर करेक्ट हे सिंपल व्हीलचेअर आहे विंगड नमुन्याची व्हीलचेअर म्हणते आम्ही आस्पत्रे यूज करची व्हीलचेअर या म्हळ्यार सान व्हील्स असतात तो म्हळ्यार त्या खुर्चेचे पायमुळा अंतू असं वाय सन्न सन्न व्हील्स करेक्ट या म्हळ्यार पेशंट एक कಡೆ तको आनी कಡೆ शिफ्ट करूक एक ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಂಚ್ करू जाय ना हातांत मात बल आसा म्हणल्यार then they can use this wheelchair for this transport एक जगह देखून अनेक जागे वच्चाक wheelchair यूज करू जाता wheelchair मस्त इंडिकेशन आसा तशीच हंतू हांव लेखता त्या बशी कडेनच एक वॉट काड्यारी ताका कोमोड चेक केला कोमोड अशी यू कैन यूज इट कितली जण बाथरूम आनी वच्चे जाना आमगे घरला म्हण बाथरूम तुगे हेवे आसा ना कसं वेस्टर्न ना म्हणलें की तसल्या टायमार दिस विल हॅव वर्क फॉर टेम्पररी पीरियड ऑपरेशन जालें ಸ್ವಲ್ಪ कायम तांकां नेला बश्या सोडत आमी इंडियन टॉयलेट यूज करू सोडत तसल्या टायमार आमी कोमोड जावन यूज करू जाता इफ यू जस्ट मेक अ होल इन दॅट अँड पुट अ बकेट लायक थिंग हाका ब्रे हे म्हणटात फंक्शनल ब्रेस म्हणटात हे आमी विंगड चेडवांक व्हड्डांक टेम्पररी जावन सपोर्ट दिवचे यूज करचे सपोज फ्रॅक्चर जाला म्हणल्यार हे आतां लेगांत एक फ्रॅक्चर जाला एक नींत एक डिफॉर्मिटी आसा ते सम करून दिवचे आमी ते घालून रात्र न्हीद करचें सांगतात सो चेडा जाल्यार सो इट वील आमकां नॉक नी म्हणून म्हणटा पळय जिनू वेलकम म्हणटा दोनी लाख गॅस म्हणल्यार तेन्ना ह्या घाल म्हणल्यार ಸ್ವಲ್ಪ गॅप मेळटा तशी रात्र न्हिदतना घाल चोळी म्हणटा सान चेडवाल हार्ड हांव म्हळ्यार पळय व्हेरी व्हेरी मोव आसता फ्लेक्सिबल आसता दॅट वे वी कॅन गिव अ सपोर्ट and the deformity opposite side आवत तशी करतात त्यामुळे दिंबी लागची आशिल्ल्यार एकदम पाय दूर दूर वत तशी करतात तशीच कृतक पाय ते केन्ना पुरो आमी वापरतात आमी कृतक पाय एम्प्युटेशन केलें तेन्ना यूज करचे सो तूं सांगला वरी मस्त डायबिटीसाक स्टार्ट जाता इंडिकेशन विंगड का आतां पळय नवे येता आसा ती तवळी सांगला तुमकां कसं म्हळ्यार डिफरंट इंडिकेशन आमी एम्प्युटेशन एक अंग
कुडकोन काढतात आम्ही. सो दॅट टाइम वी विल बी गिव्हिंग दिस प्रोस्थेसिस. मस्त व्हरायटी आसा तितल्यो हे येतच की म्हळ्यार टेक्नॉलॉजी येतच म्हळ्यार इट इज ॲज गुड ॲज अवर नॉर्मल लिम तशी. ताका आमी मागीर ताका ट्रेनिंग दितात कशी ताणें घाल चमकू का ताणें कितले कितें जाण अचीव केला पळय. तूं हे आमगेले सुधाचंद्रन एक भरतनाट्य करून व्हडले आर्टिस्ट जाले ती असले लिंब घालून तिणें केलेले. सो त्यात मेळटात आमगेले आमी लायन्स लिम सेंटरान ते करून दितात ती. मागीर विंगड ಸ್ವಲ್ಪ कॉस्टली आशिल्ले बिलोनी प्रोसेसेस आनी येता आसता. आतां ह्या परस सिंपल विंगड नमुन्याचे प्रोसेस या म्हळ्यार हांगा पाया बॉट कट केला कुडकू केला वय त्या बोटा मात्र आनी तुगेले फंक्शनल न्हय कॉस्मेटिक मात्र मस्त काम करना जाल्यार पळयता एक पाया बॉट आसा म्हळ्यार कॉन्फिडन्स पळय एक त्या नाम म्हण जाल्यार तांकां एक केन्ना एक म्हाका एक बॉट दिसलें कोणी निमगिता की कोणी निमगिल्यार ताका हिंस चेड जावची. एक्झॅक्टली. सो ताजे खातीर आमी हें करून दितात. तांकां व्हरलें उणो तूं तितलें आसना म्हळ्यार चमकूच्या आनी जाता जाल्यार हें एक ना म्हळ्यार मना आसता. सो दीस वील गिव हिम लिटल कॉन्फिडन्स. तशी आनीक एक स्लाइड आसा या कसला जे बिलोनी प्रोसेसेस घाल जयपूर फुटवेअर द फर्स्ट वन जे थाई लेसर करेक्ट ते थाई लेसर म्हणल्यार ते 3-4 पार्ट असतात जे एक शू घालल पोर्शन पायो त्यानंतर दिंबी वेर थाई लेसस म्हळ्यार त्या बांदचे खातीर हाजी व्हरायटीज येत आसता. आतां म्हणलं इतल्यो हें येतच की म्हळ्यार लायट वेट आशिल्लें म्हळ्यार मस्त वेट ना आशिल्लें व्हेरी फ्लेक्सिबल ऑलमोस्ट लायक नॉर्मल लिंब आसता. बट आमी करून दिवचे पुरा व्हेरी ऑर्डिनरी म्हळ्यार मस्त 9,000 10,000 पुरा करून दितात. ताजे रेंज कॅन गो टू लॅक्स 50,000 to 1 lakh. सेम प्रोसेसेस डिपेंडिंग ऑन द सुपिरियर क्वालिटी आणि वेट उंच जेवचे फ्लेक्सिबिलिटी जेवचे आणि लायक सर्विस मेळटा तशी मेळटा आसता. सो इतले म्हळ्यार असल पेशंट आमी मस्त हेल्प करूं हू वॉन्ट्स टू वॉक विथ दॅट हेवी लेग. There is a lot of scope to help such people to become better. Processes should be provide करून दिले तांकां दिलेले आसले they will become better. अत्य एक कोणाक एक मनशाक एक अपघात जावन तागेले एक पायो काडका पडल्या म्हणलें ताका एक प्रोस्थेसिस घालका जाल्यार ताणें इन्शुरन्स आसल्यार क्लेम करूंक बी युजली मस्त पॉलिसी तांचो सगळं ऑर्थोटिक्स प्रोस्थेटिक्स हे आसना कवरेज आसना. आम्हाला सांगली पळय आमी बेल्टांनी सांगली पळय हे खंयचेय बेल्टाक तांणी बरो नासता ती नो रिएम्बर्समेंट मस्त पॉलिसी मागीर केलो विशय आसता. बट आतां कसं म्हळ्यार असल पुरो आसल्यार पापाच्यांक जाल्यार तितले म्हणटा एनजीओस नॉन गव्हर्मेंटल ऑर्गनायझेशन पुरो हेल्प करतात. आमगे लायन्स लिम सेंटर आयल्यार आमी कोणाक पण सांगून आमी आमगेले कितले जण म्हणटात ती डोनर्स म्हणटात आमगेले तुमकां एकदां कोणाक सहाय जावंक सांगा ती आमी कोर दिता म्हणून दुड्ड पेटोवन दिता ती आमी तांकां हे पेटोवन दिला हे फोटो काडून तांकां दिलेले म्हणून आमी हें दिल्यार तांणी कोणी येवन दिता ती. सो तशी करची आसा. सो पीपल वील बी हेल्पिंग तशें कोणी ते आतां ते मागीर जैन आनी म्हणून तुगेले तांणी येवन कॅम्प करून दिवन वतात. सो तशी मेळना म्हणना पापाच्यांक. बट इन्शुरन्स आय डोंट नो लॉट ऑफ पीपल लॉट ऑफ पॉलिसीज दे डोंट गिव दॅट ऑर्थोटिक्स आनी नंतर तांणी घालना. तशीच आनीक एक जयपूर लिंब म्हणून भारी कॉमन जावन आसा सामान्य जावन पळोवचें मेळटा ताजी म्हापशी कसले एक काण आसा ते ते आयले द पीके सेती म्हणून एक डॉक्टर ताणें ते जयपुरा आमगेले पळय फूड येवचे पांय आशिल्ले पळय तो हेवी आसता आशिल्लो आनी ताणें फुट्टा तुगेले बॉटन नाशिल्ल्या मागीर तुका शू घालपाचीच शू नाशी ते घालूं जायना. आमगेले जन इंडियन तूं त्या टायमार एक 100 वर्स फुडें कोण कितले काम करता शू घालनाशिल्ले तांकां ते जायना यूज करूंक बॉट स्किना म्हणून कळना. सो ही डिवायस्ड इन सच ए वे ते कील म्हणून आसता ते व्हेरी हार्ड आनी व्हेरी वेट ते म्हूण करता ताका MCR हें घाल्या रबर घाल न्हू बोटाचेर चित्र येवं तशें कर न्हू लायट वेट केलें थोडेशें आनी इट बिकेम व्हेरी फेमस आनी ताका मॅक्सिस अवॉर्डांनी मेळ्ळे ताणें केलेले. आतां जयपुरांत तूं तागेले नांवार व्हडलें हें संशोधन करचें एक सेंटर आसा. सो विंगड नमुने प्रोसेसीस कशें करचे ते इम्प्रुवमेंट कशें करचे ते आमगेले जयपूराचे हे चलता आसा. हें आतां आमी करचे प्रोसेसीस आनी करचे आमगेले लायन्स लिम सेंटरांत हे अबावनी प्रोसेसीस म्हळ्यार दिंबे वयरी
म्हळ्यार ऑलमोस्ट ग्रॉइन म्हळ्यार आमगेले कुर्टाला खिळेले ते येत म्हळ्यार सो हे आनीक व्हड आसा पण त्या व्हड जाल तशी ताजी बल उण आणि जाता पाह्या गांठीक ताका हिंज दितात आनी ते हिंजस दिवन ते बेंड जेव तशें करतात तान ते मागीर ते तांनी कोरकायत केलोळा तांणी हातान बेंड कोरकायत केलोळा ऑटोमॅटिक जेवचे न्ही असं ते मस्त सोफिस्टिकेशन खुर्च्या भशेन ताजे खातीर करचे आतां येवचे प्रोसेसीस ना हाज्या पयशी लायक तुगेले ऑटोमॅटिक जाता सो दिस इज डिफरंट वरायटीज आपल्या हे खंय ना खंय स्टार्ट जालें म्हळ्यार बिलो नी प्रोसेसीस टू अबोव नी प्रोसेसीस वेगवेगळे वरायटीज असतात ह्या पुरो आमगेले लायन स्लिम सेंटर मेळचे अप्लायन्सेस म्हळ्यार ऑर्थोटिक्स अँड प्रोस्थेटिक्स ते पुरो आमी अशीच दाखोवचे खातीर दवरला क्रचेस आसा मागीर प्रोस्थेसीस आसा मागीर बेल्टनी आसा वेगवेगळे नमुन्याचे आणि ब्रेस मिल्वाकी ब्रेस म्हणून म्हणतात ते पण फूड स्कोलियोसिस कायफोसिस तसं लाग दिवचे आशिल्लें म्हळ्यार तुम्ही त्या स्कोलियोसिस आणि कायफोसिस म्हणलेले देखून आमगेले एक विक्षकांक स्कोलियोसिस म्हळ्यार कसं जालें आणि कायफोसिस म्हळ्यार कसं म्हणून सांगता कायफोसिस म्हळ्यार मुखार बेंड जावचे अशी बेंड जाल्यार कायफोसिस म्हळ्यार मुखार तुगेल हार्ड अशी बेंड जाता स्वल्प बेंड आमगेले जीव अंत आसता चड जाता वय करेक्ट प्राय जाता ताका म्हणचे न्हू तो बक्सला तो ताका गूण आयला गूण बेन्नू जाला म्हणटा पळय दॅट इज कायफोसिस मस्त कारण आसा इट मे बी जस्ट बिकॉज ऑफ द पोस्चर ऑल्सो दीग आशिल्ले स्वल्प बेंड जावचे टेंडन्सीज आमी तांकां सांगचे तुमी दॅट इज ऑल नॅचरल करेक्शन्स केल्या वेळा ते संबंधही म्हणून ताची चर्चेची करूया अनेक बेंड असे लॅटरल जाता आपल्या एक साइड बेंड ताका स्कोलियोसिस म्हणून अनेक बॅकवर्ड बेंड त्या रायाला वरे लॉर्डोसिस रायांच्या लॉर्डोसिस लॉर्ड म्हळ्यार राय सो लॉर्डोसिस तीन नमुन्याचे बेंडिंग जावचे आसा आमगेले फाटे बेंडाचे एक फ्रंट एक साइड आणि बॅक मुखारी मागशी आणि साइड बगलेन ताका तुम्ही त्या सुरवेक दाखयल बेल्ट घाल्यारी टेलर्स ब्रेस घाल्यारी समजत तसं स्वल्प टेलर्स ब्रेस पेक्षा सिंपल ब्रेस असता त्या घालून आम्ही पोस्चर करेक्टर म्हणून असता त्या बरं घालता आम्ही आणि मेन कॉज पण येतात जसं त्या तो दीग आशिल्ली मीत की हड्डा बल उण जावन की एक येता कॅल्शियम विटामिन उण जावन त्या पण येतात देन वील गिव्ह द प्रॉपर ट्रीटमेंट दिस इज ए सपोर्टिव्ह दे मे नॉट ट्रीट एव्हरीथिंग खाली ब्रेस इज ऑल पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट it is not the only treatment but it is only it will be sufficient tashina there will be other causes associated with that we will treat and children are the rickets ashapuro simple vitamin there are small things if you recognize and do it it will be better kata church jata तशीच एक पाया गांठी दुखी असं म्हणताना एक नी कॅप म्हणून घालताची अशी सॉक्स अशी वयर तांचे पाया दिंबिता येऊन राबता त्या घालची चांगली नाही म्हळ्यार आमी दितात ते ना म्हणना ते म्हळ्यार वेन देयर इज अर्ली ऑस्टिओआर्थरायटीस म्हणून म्हणटा म्हळ्यार पाय जरूर स्टार्ट जाला म्हणून मे बी एज अर्ली एज इट कॅन स्टार्ट बाय द एज ऑफ 50 years to 70 years आणि फर्स्ट स्टार्ट जाता थोडे दुखी असता तेन्ना आमी एक सॉक्स दिवन तांकां स्वल्प मटाक दुखून करूंक काम करता बट तांची घाल म्हणून जाल्यार तुका मसल्स वीक जाता सो दे हॅव टू डू एक्सरसाइजीस वेन एवर दे वेअर तसं कसं घाल्यार आम्ही इंटरमिडियंटली एक्सरसाइज करून लागीं आशिल्ले मसल्साचे बल चड करतात सो ताचे खातीर आमी केन्ना प्रयत्न करता तशी अनेक क्रेप बँडेज म्हणून बांधता मग पायाक क्रेप बँड टेम्पररी मेजर्स टू गिव्ह सम सपोर्ट इट मे बी टू इमोबिलाइज इट मे बी टू ಸ್ವಲ್ಪ ಹಲ್ಲನೆಸಿ ಕೊರ್ಚ್ ಕತ್ತರ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಜಲಾಲ್ ಬಳ್ಳಾರಿ ಸ್ಪ್ರೈನ್ ಜಲಾಲ್ ಬಳ್ಳಾರಿ ಆಮಿ ಗಲ್ತಾಚ್ ಯಾಕ ಸರ್ ಆಂಪುರ ಆಮಗಲ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬ್ರೇಸಸ್ पाया घालता पयर आमी वक्रपादा विषय उलयल्पला ताका यूज करचे ते डेनिस ब्राउन स्प्लिंट म्हणून आसा आंपुर आमी ते अक्का कसं अशी एक अंत आमगेले कसं पुरा मेळटा म्हणून आमी दाखोवच दवरलो म्हळ्यार लायन्स लिम सेंटर आमी काम कसं पुरा तुम्ही व्यवस्था आसा म्हणून कसं पुरा तुम्ही सुविधा दिता जनाक DDRC आणि लायन्स लिम सेंटर गव्हर्नमेंट वेनलॉक हॉस्पिटलान तो 79 म्हणून एक नंबर आसा त्या रुमांत आमी आसता थंय सगळे ऍक्टिव्हिटीज चलता आसता पाय करचे मागीर ऑर्थोटिक्स करचे कॅलिपर करचे त्या सुमार 25 वर्ष ताकून चलता आसा डॉक्टर शांताराम शेट्टी सर ताजे इन्चार्ज ताणे करचे ताणे तागेले सुपरदिन आमी त्या डायरेक्शनांत करता आसता आता मी त्या सांगल्या DDRC आणि गव्हर्नमेंट वेनलॉक हॉस्पिटलांत आसचे क्यूर सेंटर गव्हर्नमेंट वेनलॉक
त्या तुम्ही आणि इवन लायन्स लिम सेंटर तुम्ही त्या आर्थिक जावन दुबळ असेल मनशा मात दिवची की नाही कोणे येवेत आम्ही जाऊन ते कसं म्हणा रे नो प्रॉफिट नो लॉस ते कसं करू आम कितले खर्च पडत मला त्या घेतात पेशंटाला मागीर कोणाक दुड्डू नाचिल्यांक आमी कोणाक सांगून आमगेला येवन सांगतात दानीक अरेंजमेंट करून तांकां करून दितात अदरवायज वील चार्ज देम लिटल अमाउंट बिकॉज वी हॅव टू सस्टेन सो ते करता आणि DDRC म्हणून सेमी गव्हर्नमेंट एक डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहॅबिलिटेशन सेंटर म्हणजे जिल्हा विकल केंद्र सबलीकरण केंद्र म्हणतात सो तांणी काम करतात तांकां कार्ड दिवच्याक तांकां कसन सुविधा म्हणून सांगच्याक तांगेले पुरा अप्लायन्सेस वायट जेल म्हणून सम करूंक तांणी सर्व्हिस पुरा हेल्प करतात जाऊ का म्हणजे ताका बरोवन घालून हाडून दितात त्या पुरा फ्री मेळटा बट दॅट विल टेक सम टायम बट तुका इमिडिएट जाऊ का म्हणजे जाल्यार सपोज एकला फ्रॅक्चर जाला त्या फ्रॅक्चर ताका एक बेल्ट जेव घालका येता त्या घालू तू बरोवन घालले तर 3 महिने जातात फ्रॅक्चर करून ताचे खातीर ते आमी कसं केला म्हणल्यार त्या इमिडिएट मेळटा तशी एक सिस्टम डेव्हलप केला क्वालिटी म्हणल्यार हाय स्टँडर्ड म्हणून सांगना बट वी आर डुईंग रिजनेबली गुड वर्क बट वी डोंट एक्स्ट्रा चार्ज ना तू भायर एक 2000 रुपयाचे जाल्यार 500 रुपये 600 रुपये म्हळ्यार 1/3 रेटाक जाता सो त्या दुर्बळाक तशी हेल्प जाता तशीच अनेक एक स्लाइड आसा आमगेल्या की आर्म प्रोस्थेसिस हाता विषय चड उलयन ती दयानी करू बस्त कष्ट आसा इट इज अबोव एल्बो प्रोसेस शोल्डर दाखून येत पडता या पर आमगे देशान जाता मस्त न्ही भारी उण आमगेले मंगळूरांत ना मणिपाल करता स्टार्ट केला तांणी तशी जयपुरांत मेळटा तुका आमी केला वेळ पडोवचा जयपुरांतू CMC वेलूरांतू तसल कಡೆ हें पुरा करचें हें ಸ್ವಲ್ಪ कष्ट पायाचे तितले कष्ट ना हाताचे न्ही आता मस्त फंक्शन आसा त्या पर बॉटल लावचे ताका मशीन ताका एक हें कसं एक इंजिन मागशे ताका पुरा आसता त्या मोटर आनी नलका त्या पर ಸ್ವಲ್ಪ TDS प्रोसेस आणि इट इज जाव काम असेल मनशा मेळटा वय खंडित दानी मला ಸ್ವಲ್ಪ दूरच काय आता करून दिवचे साध्य ಸ್ವಲ್ಪ कॉस्टलेस आहे तितले इझी मेळना बट आम्ही करतात बट दॅट इज ओनली कॉस्मेटिक मला थोडाच एक हात असतो बट काम करणं काम करची तितलं करू जाता बट इट इज क्वाइट डिफिकल्ट बट अनदर डेज फ्यू डेज इट विल कम याची दौर ना वी हॅव टू इम्प्रूव्ह फर्दर फर्स्ट ऑफ ऑल हात कट करची सिच्युएशन येवचे जाल्ले म्हणून जाल्यार ताका रिहॅबिलिटेट मी जागृती करची कशी म्हणून एक तुम्ही सांगतावा आता इतली पुरा आम्ही सांगल्या या पुरा कसं एक समस्या येताना करत असेल या पुरा जायना तशी कशी आम्ही ताका रोख हाड येता म्हणून सांगू येतो म्हणजे तेंची खंयची कायल पळा आम्ही कंट्रोलार दवरूं जाता मोस्ट ऑफ द रिजन वन ऑफ द रिजन इज डायबिटीज आसा म्हणून जाल्यार तांकां कसं सकट केअर घेवका डायबिटीज कॉम्प्लिकेशन तेंची नरा प्रॉब्लेम रक्तनासंचारा प्रॉब्लेम सडन इन्फेक्शन जावन पाय कट करचे म्हणल्यार तर यानं तशी पायाच्या विषयी तांणी जागृत करता आणि तशी अपघात जावन पाय वच्चे अपघात जावचे कसं एक कायल म्हणून जाल्यार हेल्थ एज्युकेशन इज अ ट्रीटमेंट म्हणून म्हणतात म्हणजे जनाक सांगून दिवचे जागृत करता तुम्ही कसं करू नये तुम्हाला हातपाय तोंदरेचे साध्य कितला आम्ही बरयता ती सांगता ती कितले जण आधी के गोत एक बेल्ट घाल का म्हणून आम्ही पोलिसांच्या भैया घालचे कोणाक येऊन पोलिसाक हेल्मेट तर निजान कसं म्हणा हेल्मेट घालचे असं पुरा जण लेक्चर हेल्मेट घालता ती ताका स्ट्रॅप घालण्याचं तुगेल मात्ताय तुगेल ब्रेन वायट जाल म्हणजे तुका जीव अपाय असं म्हणून आम्ही घालचे कितले जण होत असत कितले जण घालतले की घालूक म्हणतात तितलं म्हणे एकदम जना कसं तू पोलिसांच्या भित्ता तू पोलिसांच्या तुगेले का तर तुगेल जीव अपाय येवचे कसं नाही एक ऍक्सिडेंट जाल्ले म्हणजे तुका मेजर सुरक्षे तुगेल हातांत असं देव का म्हणता लेख का बट कितले जनाक होतस तू एका आईची दिवस 100 जनाक निमगेल म्हणजे आय एम शुअर मोर दॅन 50 पीपल जनाक माहिती ಗೊತ್ತಸ ಮಾಹಿತಿ ಅಸ ಜೊತೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಹಾಡೋಕ್ ತಂಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಏಕೆ ತಂಗ ತಸಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ जावका कोणाक घरलाच्या जावनच का त्यांना उडगास वरतो केला वेळ त्या उडगास वरना त्या मोमेंट अंत नाक्का म्हणून दिसता घालशी होतात आता सेकंड प्लेन रायडराक घालका म्हणून केल्यात आता आमगेल हावत साऊथ कॅनरा पळयतना मस्त जण घालतात तू विंगड जिल्हे गेल्यार nobody wears म्हणता अर्थ कसं नाही दे आर नॉट अवेअर ऑफ इट सो क्रिएटिंग अवेअरनेस इटसेल्फ इज सिरियस अबाउट मला एक काय एक आम्ही सिरियस नाही पण चढते जण इतले लेगचे पोलिसांच्या आम्ही पोलिसांच्या कतर नाही आमगेल जीव आम्ही सुरक्षित का आमक ತೊಂದರೆ जावचे भारी इंपॉर्टंट विषय होता वी कॅन रियली स्प्रेड अवेअरनेस रिगार्डिंग दीज थिंग्स कसं कितले केवळ लेक्चर आसा हांव एक
अगत दातील कडे एक सीट बेल्ट घाला रे तो सीट बेल्ट घाल नको सर म्हणतो कोण ड्रायव्हर कशाला म्हणजे पोलीस ना त्यांना कसं तू घालता आम्हाला पोलिसा कत्र घालचे नाही हा मिगेल कत्र घालचे मिगेल सेफ्टी कसं दॅट इज जस्ट अ सिली थिंग फॉर हिम बिकॉज ही हॅज नेवर अंडरस्टूड एक्झॅक्टली तशी झाली मग एक्सपिरियन्स आहे सच्ची एक्सपिरियन्स आहे तो मग म्हणते तू कसं डरपोक असं पोलीस ना म्हणून सांगतास मागे तू घालतास तसे अनेक एक आम्ही अखेरीचे प्रश्न खुंटिया वाण म्हटले हाय हिल्ड शूज म्हणता त्या घालायला निमित्त कसं पुरा दुष्परिणामस नाही हे हिल्ड घालायला निमित्त तू एक तू ऑलवेज यू आर प्रोन फॉर इन्वर्शन इंजरी मला स्प्रेन जावच्या स्लिप जावच्या इझी सो देन यू हॅव टू प्रॅक्टिस कवळ एक नमूना हाईट आणि घालना त्यांनी तू इवन त्यांनी पण अंका तुला रॅम्प वॉक करतात त्यांनी दे ग्रॅज्युअली इन्क्रीज so that you will get used to it magere high ನಿಮಿತ್ತ ಕೆಲವು ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನಿ ಪಡ್ತ ಸಾನಸ್ತಾನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೆಲರೆ ಮೇರೆ ಮಸ್ತ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಗಲ್ ಚಸ್ ಪಡ್ತಾ ಬೈ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ತುಕ್ತೆ ಟೆಂಡಿನೈಟಿಸ್ ಪ್ಲಾಂಟರ್ ಫೇಶಿಯಾಟಿಸ್ ಚೆಕ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಕಲರ್ ಬಟ್ ಹೈ ನಿಮಿತ್ತ ಮೇಜರ್ ತೊಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಪ್ರೋನ್ ಫಾರ್ ಇಂಜುರಿ ನಂಬರ್ 1 and स्प्रेन जावच्या फाटीक कुर्टा ಸ್ವಲ್ಪ प्रेशर पडो चान्सेस करेक्ट पण तो कंटिन्युअस केल्यार यू मे गेट दॅट बट रिजनेबली ही अशी लाईक एक कसं स्टडी ना तुगे लाईट हवे मग आमकां घालतलो लाईट हवे रे ऑल्सो इट डिपेंड्स हाऊ मच यू कॅन गो सो मिनिमम हाईट असले काही व्हडली प्रॉब्लेम जाय अँड यू हॅव टू प्रॅक्टिस इट आणि ಕೆಲವು ನಿಮಗೆ ಗೆತ್ತಿಲ್ ದಿವಸ तू घाल जमका ಕೆಲವು प्रॉब्लेम्स कॅन कम इथले बेडू अपांगांक उपांग भाग 2 प्रोस्थेसिस अँड ऑर्थोसिस ह्या विषयावर माहिती दिले डॉक्टर KR कामत हांक हांव धन्यवाद सांगता धन्यवाद डॉक्टर मॉम थँक्यू व्हेरी मच तशीची आरोग्य भाग्याचे सर्व अभिमानी वीक्षकांक हांव धन्यवाद सांगून सर्वांक देव बरें करो म्हूण मागता